येता आम्ही ओळसून तुझा सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती ओळवला जेवणात तुझ्या सर्गीच्या जेवणात तुझ्या सोमिया उर्बेन आम्ही आयल्या भक्ती मोरान तुका आम्ही हसिता काळजान मोनान एकसार तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आम्ही भेटता येता आम्ही ओळसून तुझा सोमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती ओळवला जेवणात तुझ्या सर्गीच्या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाच्यानो आज आम्ही देवस्तुतीच्या वर्साचो 19वा आयतार सांभरतांव. देवाचो अनभोगणे नाटकीक संगतींनी आनी गणितांनी बदलाक साद्या आनी कालत्या संगतींनी जोडूंक आयची देवस्तुती उलो दिता. मुनी जाल्लो जेजू साद्या उंड्या आनी वायना रुपार एवकारिस्तांत आमकां भेटता आनी आमचें पोशण जावन येता. त्याच जेजूची वळख जिविताच्या चालत्या गणितांनी वळखूंक आनी ताज्या सांगातपणांत वाडूंक जायसची कृपा मागून घेवया. आईच्या या मिसाच्या बलिदानान फावो ते परी आमी वांटो घेवच्याक आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी देवा लागचें बोगसणें आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदांच समकारी मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता.
तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळिये तू संसाराचे पाप काढताय आमची मागूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञ सांगती देवा बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सरपदवेदरांनी सासनाच्या देवा बापा म्हणून तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता तुजो पवित्रत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक व्हड आनी अशें तुवें बसायलेलें दायज आमी जोडिशें कर हें आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोबे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन रायांच्या पहिल्या पुस्तकांतले वचप रात सरचे खातीर एलिया होरेब दोंगरार पावल्ल्या वेळार एका बुयारान भितर सरलो सरस्वरान ताका म्हळें भायर सर आनी सरस्वरा मुखार दोंगरार उबो राव उपरांत सरस्वर ते वाटेन उतरून गेलो सरस्वरा मुखल्यान एक व्हड बळेश्ट जड वारें मारलें त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो चिरो केलो पूण सरस्वर जड वाऱ्यान ती नातलो जड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली पूण सरस्वर भुंयकांप ती नातलो भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो पूण सरस्वर उज्यान ती नातलो उज्या उपरांत एक हाळू ल्हान आवाज आयकलो हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो भुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो देवाचें उतार हें व्हड उपकार तुझी काकूळ तमकां दाखय येसू मेया आनी दयेन आमची सडवण कर तुझी काकूळ तामकां दाखय येसू मिया आनी दयेन आमची सडवण कर सुरेशपूर कितें सांगता ते हांव आयकतलो तो आपल्या भक्तांक समाधानाचे उतर सांगता ताचे बेबिरांत आसलेल्या ताची कुमोक लागीं
अशें ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतेली. तुझी काकूट आमकां दाखय येसो मिया आनी दयेन आमची चड व्हड कर. मोग आनी विश्वासीपण एकमेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकमेकार धरतात. विश्वासीपण भुमीतले उपजतेले. नितीवंतपण सरगरताव नदर घालतेले. तुझी काकूट आमकां दाखय येसो मिया आनी दयेन आमची चड व्हड कर. खंडी जावन सरस्पर आमकां समृद्धी पाटयतलो आनी आमचे भुंय आपले फळ दितले. नितीवंतपण ताच्या फुडल्यान वेतले आनी अशें वचून ताची वाट तयार करतेले. तुझी काकूट आमकां दाखय येसो मिया आनी दयेन आमची चड व्हड कर. तुझी काकूट आमकां दाखय येसो मिया आनी दयेन आमची चड व्हड कर. सा पावलान रोमाकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ताचो भक्त हांव सत उलयतां, फट मारिना. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान प्रेरीत जाल्लें म्हजें अंतस्कर हांव सांगतां तें खरें म्हणून रुजवात दिता. म्हाका आसा एक वडकंत आनी म्हजें काळीज तामनांतलें दुखेन भरलां. म्हज्या भावांच्या म्हणजे रक्ता मासा प्रमाणें म्हजे संबंदी आसल्या फायद्याक पडचें जाल्यार हांवूच देवाचो शिरा पडलोलो आनी क्रिस्तांत हांव न्हू वेगळो जाल्लो तसोलो जाल्यार व्हडणें आसलें. इस्रायल कुळयेचीं तीं देवान तांकां आपलीं भुरगीं करून घेतलीं आनी आपली महिमा उगडली. तांचे लागीं करार केल्लें. नियमशास्त्र आनी आराधनाची रिती दिल्ल्यो आनी बसवण्यो केल्ल्यो. तीं सगळीं धर्मपुर्वजांची संततीचीं आनी क्रिस्त मनशा सायबान तांचे कुळयेचो. सोमेस्तां वयर राज करतेल्या देवाक जावं होगळाप सदांकाळ. आमेन. देवाचे उतारे. देवाची वडक. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराची वाट हांव पळेवन सासा. ताच्या उतराचेर हांव पात येवन रावतां. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामाते व प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. उपरांत जेजून शिसांक दोनीर सडाशें आनी आपल्या फुडें पलतडी वशाशें ताकीद दिवन लोकांक दांड सोडलें. लोकांक दांड जातस तो एकलोच मागणें करूंक म्हणून दोंगराक गेलो. काळोख पडटना थंय तो एकलोच आसलो. हेणें दोन तडी तावन सुमार पयस पावुल्ली. पूण वारें विरोध वाळटलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक पावली. फांत्याचीं 3 वरां उतरलेलीं जातीत. जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सरशी आयलो. उदकाचेर तो सोलोन येतलो तें पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियान बोब मारली. पूण तेच घडये जेजून तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भिये नाकात.
तितल्यार पेद्रून जाप दिवन म्हणालो, सोमया तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तोवल पेद्रू दोणी वयलो देंवन जेजू सरशी वसोंक उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वारें जोरान वळटलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोमया म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या भावार्थाच्या कित्याक दुबावलोय. उपरांत ते दोग दोणीर सरतस वारें रावलें. तोवळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोन म्हणाले, निजायकी देवाचो पूत तूं. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो आनी हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड दांपलें आनी भायर सरून तो भुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत देवाचें हजरपण ना जाल्यार कितें जातलें, कितें जावंक पावतलें म्हणून आयची देवस्तुती आमकां कळीत करता. कन्नडा भाशेंत एकलो कवनगार अशें बरयता, ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಪರರ ಬಗ್ಗೆ ಮಣಮಣ, ನೀರಸವಾಗಿದೆ ಈ ಜೀವನ, ಮುಗುಳ್ನಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಿನ ಪಯಣ, ಸಿಗುವುದಾಗ ಬಾಳಲಿ ಸಿಹಿ ಹೂರಣ. मोगाचेनो कस्तांच्या वेळार देवा लागीं धांवून येवचो आमचो तो एक अभ्यास, आमच्या निरंतर जिणयेंत तो एक आमचो अभ्यास जावन आसा. जायत्या समाधानी कुटुंबांक आमी पळयल्यार तांच्या जिणयेंत समाधानाक कारण कितें, तांच्या जिणयेंत शांतीक कारण कितें म्हणून पळयल्यार तांच्या कुटुंबा जिवितांत तांचो दीस आरंभ जावचोच खुर्साच्या गुर्ता वरवीं आनी तांचो दीस सोंपचोच मागण्या द्वारी. खंयसर देव आसा थंयसर शांत समाधान रास करता. खंयसर देवाचें हजरपण आसा त्या जिवितांत आमकां शांत समाधान लाभता. आज देवाचें हजरपण कितलें गरजेचें म्हणून आयची वाचपां आमकां बोवरता बरीत रितीन आमकां दाखयतात. पयल्या वाचपांत आमी पळयता रायांच्या पुस्तकांत हांव थंयसर विंचून काडिल्लें तें पयलें वाचप एलिया प्रवादी विशयान थंयसर उलयता. देवानूच एलिया प्रवादीक विंचून काडिल्लो, ताका एक मिसांव दिल्लें आनी तें मिसांव जावन आशिल्लें बाल प्रवादियांच्या विरोध ताणें झुजोवंक जाय आशिल्लें. राणी जेजेबलाच्या काळार तो थंयसर देवाच्या आनी बाल प्रवादीच्या मोदें थंयसर नीज देव कोण म्हणून दाखोवचें मिसांव ताचें जावन आशिल्लें. त्या काळार निजा देवाक पातयेवचो लोक उणो पडिल्लो. सुमार 450 बाल प्रवादीचे थंयसर हजरपण त्या दोंगरार आशिल्लें आनी तांच्या मदें थंयसर झगडें सदांच चलतलें नीज देव कोण म्हणून पळोवच्या खातीर. आनी त्या वेळार जायतें थंयसर घडटा आनी हांवें संप्यान सांगचें जाल्यार एलिया प्रवादी 450 बाल प्रवाद्यांचे थंयसर संहार करता, तांकां तो नाश करता. आनी त्या वेळार जेजेबलाची राणी एलिया प्रवादीचेर इतल्या क्रोधान आनी रागान पेटता की खंयसरी ताका मेळ्ळो जाल्यार ताचो नाश करतलो, ताका जिवेशी मारतलो म्हणून थंयसर ती निचेव करता. आनी ती खबर आयकल्लो एलिया प्रवादी होरेब दोंगरार थंयसर धांवून वचून
एका भुंयारान तो लिपोन बसता. मोगाचे न्हू, भुंयार म्हणटा आसतना थंयसर वारें ना, उजवाड ना, थंयसर आमकां जिविताक जाय आसचें कितेंच खंयचेच सलात थंयसर मेळनात. म्हणजे थंयसर आमी एका सोंप्या उतरान सांगचें जाल्यार देवाचें हजारपण थंयसर ना. आनी त्या काळोखांत त्या भुंयारांत तो आसतना एलिया प्रवादीक देवाची विसर पडटा. एलिया प्रवादीक देवा विशांत थंयसर एक दुबाव ताका उदेता. देवान म्हाका नीज जावन विंचुल्लो जाल्यार आतां म्हजो देव खंय आसा म्हणलें सवाल तो विचारता. आनी त्या वेळार थंयसर आमी आयकलें जायत्य गडितां थंयसर घडलीं. उजो ताणें पळयलो, वारें वादळ ताणें पळयलें, आवाज थंयसर ताका आयकलो. ह्या खंयच्यानच देवाचें हजारपण ताका दिसून येवंक ना. बगार वळू थंयसर वाळोवन येवच्या वाऱ्यांत देवाचो ताळो ताणें आयकलो. मोगाचे न्हू, देवाचें हजारपण आयकल्लो तो एलिया प्रवादी भुंयारांतलो भायर येता आनी थंयसर माट्याक वेच्या त्या दारवंता कडेन रावून देवाचें उतर तो उलोवं आयकूंक आशेता. मोगाचे न्हू, अशें म्हणटा आसतना खंडीत जावनी त्या होरेब दोंगरार देवाचें हजारपण नातलें गे. आमकां एक सवाल उदेवंक पुरो, कित्या पासत एलिया प्रवादीक थंयसर देवाचें हजारपण दिसून येवंक ना. चरित्रेकारांनी सांगच्या प्रकार होरेब दोंगर म्हळ्यार तो सिनय पर्वतच जावन आसलो. जायते चरित्रेकार म्हणटात सिनय पर्वत आनी होरेब पर्वत म्हळ्यार तो एकच पर्वत जावन आसा. आनी आमकां कळीत आसा की त्या सिनय पर्वतार देवान मोइजेक 10 उपादेश थंयसर दिल्ले. आमकां कळीत आसा त्या पर्वतार देवाचें हजारपण आसलें. पूण एलिया प्रवादी देवा तावन पळोवन वचोंक, ताच्या मिसावातावन धांवून वचोंक तो निर्धार करता आनी ताच्या निर्धाराद्वारे ताका देवाचें हजारपण थंयसर दिसून येना. वय मोगाचे न्हू, आज आमी तेंच पळयता आयच्या वांजेलांत. आईच्या वांजेलांत शीस जेजूक सोडून दोणीर बसून त्या वळाच्या पलतडी ते भायर सर गेल्ले. जेजूनूच तांकां धाडिल्लें. कित्या म्हळ्यार जेजू सांगाता ते जियेल्ले जाल्यार ताच्या सांगाता जेवतना, ताच्या सांगाता मागणें करतना ते आसले जाल्यार जेजू विशांत तांकां बरी समजणी नातली. हे घडीत घडता जेजून 5 उंडे आनी 2 मासले घेवन 5,000 जाणांक थंयसर दादोशी वाडिल्ल्या उपरांत थंयसर दादोशी पट्टभर जेवल्लो लोक त्या दीस जेजूक राजकी राय मुखेली करूंक ते चिंतले. आनी थंयसर तांच्या सांगाता मेळिल्ले शीस जर तर जेजू राय जालो जाल्यार ताच्या सांगाता आमी ताचे मंत्री जातले म्हणून ते निर्धार करून लोकां सांगाता ते मेळिल्ले. आनी तांकां थंड करच्याक, ह्या राजकीयातावन पयस वेच्याक जेजू त्या शिसांक एका दोणीर बसोवन वळाच्या पलतडी तो धाडटा आनी आपूण मागणें करच्या खातीर दोंगर सोडून वेता आनी लोकांक तो घरा धाडटा. मोगाचे न्हू, शिसांक न्ही सायकी जेजूची विसर पडुल्ली. शिसांक जेजून पलतडी वचोंक धाडिल्ल्या वेळार ते जेजूक विसराले आनी त्या वळार आनी त्या दर्यांतल्यान ते पाशार जावन वेता आसतना थंयसर देवाचें उणेपण तांकां भोगुल्लें. आनी आमी आयकता वारें विरोध कुशीन वळटलें, थंयसर वादळ उठुल्लें आनी तांकां देवाची गरज पडली. कन्नडा भाशेंत आमी सांगची सांगणी संकट बंदाग वेंकटरमणा. कश्ट आयिल्ल्या वेळार मात्र आमकां देवाचो उडास जावचो. आनी हे प्रीच तांकां थंयसर देवाची गरज पडिल्ल्या वेळार जेजू तांकां सोडून घालिना. जेजू उदकाचेर सोलोन येता आनी थंयसर त्या शिसांचें रक्षण तो करता. त्या वारें वादळ उठिल्ल्या वेळार दोणीर थंयसर शिसांनी चिंतलें की आमच्या सांगाता जेजू ना आनी आमी मरण पावतेले, आमचें जिवन अंत्य जालें. कित्याक जेजू थंयसर आमच्या सांगाता ना. तांकां
तांणी जायते पोटी जेजूची अजापां थंयसर पळयल्लीं जाल्यार जेजू तांकां राखतलो म्हणलो भावार्थ विश्वास तांकां उणो पडलो. मोगाचे न्हू, जेजू उदकाचेर चलचें व्हडलें एक अजाप न्हय. कित्याक म्हळ्यार ताच्याकी वर्त्या अजाप ताणें करून दाखयलां. कुरड्यांक ताणें दिश्ट दिल्या, थोंट्यांनी सलाशें केलां, मरण पावल्ल्यांक ताणें उठयलां. जायते पोटी आमी उक्त्यान साक्ष दिता आमकां देवान कितें कितें पुरा बरेंपण केलां. अशें केल्ल्या जेजूक उदकाचेर चलचें एक व्हड अजाप न्हय. पूण मोगाचें न्हू, अजाप घडलें शिसांच्या जिणयेंत. केदाळा जेजू येवन पेद्रू बराबर त्या दोणीर सोडलो गी तांच्या जिवितांतलें वारें वादळ, तांच्या जिवितांतले कश्ट परिहार जाले आनी आमकां बरवसो ना म्हणून तांणी चिंतलो तांच्या जिणयेंत जिविताचो बरवसो उदेलो. तुमी जायते फावटी ती ओपार आयकल्या जावंक पुरो. एकलो भावार्थी त्या दीस सांजेचें मागणें जावन न्हिदोंक गेल्ल्या वेळार ताच्या न्हिदेंत एक सपन ताणें पळयलें आनी त्या सपनांत ताच्या जिविताच्यो 2 घडयो ताका दिश्टीक पडल्यो. पयलें जावन आसा ताच्या जिविताचे सुखा संतोशाची घडी आनी दुसरें जावन आसा ताच्या जिविताच्या दुखांची आनी कश्टांची घडी. आनी तें सपन माजवाल्ल्या उपरांत, सपन मुग्धाल्या उपरांत तो फाटींग घुंवोन पळयता आसतना तो पळयता एका दर्याच्या तडीर ते सोलोन वेतेले आनी सुख संतोशाच्या वेळार तो थंयसर पळयता 2 जोडी मेटां थंयसर तो पळयता. आनी ती मेटां कोणाची गी म्हणून पळयता आसतना ताका समजता की एक म्हजें आनी एक म्हज्या सोमयाचें जेजूचें. जेजू म्हज्या सांगाता आसलो. आनी मुखार वचोन दुसऱ्या घडये कश्टांच्या नश्टांच्या वेळार तो थंय पळयता एकच जोडी मेटां आनी तो वळ ताका राग येता. म्हज्या सुखांच्या वेळार जेजू म्हजे सांगाता आसलो, कश्टांच्या वेळार तो म्हाका सोडून गेला. आनी तो देवाक वचोन सवाल करता, कित्या पासो तूं म्हज्या कश्टांच्या वेळार तूं सोडून गेलोय. आनी तो वळू ताका ताळो आयकता गी, सुखाच्या वेळार हांव तुज्या सांगाता आसलो वय, कश्टांच्या वेळारय हांव तुज्या सांगाता आसलो. ती मेटां तूं पळयताय ती मेटां तुजी न्हय, बगार ती म्हजी जावन आसात. कश्टांच्या वेळार हांवें तुका सोलोवंक सोडूंक ना, बगार हांवें तुका उखलून धरलो आनी पटलून धरन हांवें तुका तुज्या कश्ट परिहार करूंक हांव पावलो. वय मोगाचें न्हू, आमच्या जिणयेंत जायते फावटी शिसांनी बगुल्लें तें देवाचें नाहजरपण आमच्या जिणयेंत आमी बगता. जायते फावटी एलिया प्रवादीन बगुल्लें तें देवाचें नाहजरपण आमच्या जिणयेंत उपसाता. सुखाच्या वेळार देवाक आमी उडास काडिना, कश्टांच्या वेळार आमी देवाक सवाल करचें सहज जावन आसा. सोमया खंय गेलाय, म्हज्या जिणयेंत अशें जाता खंय गेलाय, म्हज्या जिणयेंत ही पिडा आयल्या खंय गेलाय. आमी देवाक सवाल करचें तें सहज जावन आसा. मोगाचें न्हू, शिसां बरें जेजूक सोडन आमी पॉयंट करचें नाका. एलिया प्रवादी बरी त्या होरेब दोंगरार देवाचें हजरपण आसा जाल्यारय माट्यांत रिगोवन आमी लिपोवन रावचें नाका. देवा सांगाता जर तर जियोंक शिकल्या जाल्यार, सोमया सांगाता आमच्या जिणयेच्या पॉयणार आमी पॉयण करूंक शिकल्या जाल्यार कसलेंच वारें वादळ, कसलेंच कश्ट आमकां ते जडायेचे म्हूण बगचे नात. तर मोगाचें न्हू, आमच्या जिणयेंत आमच्या जिणयेच्या हर एका मेटांनी देवाचें हजरपण आनी सोम्याचें सांगात आमी भोगूंक आमकां देव फावो करूं दी आनी तो भावार्थ आमचो जावं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेश रितीन आमी मागोवंक उडास दवरया. पवित्र साक्रामेंताच्या त्या पवित्र घडये जेजू उंड्या आनी वायना रुपार त्या अल्तरेर आमकां ताचें मांस आनी रगत करून बदलता आनी थंयसर तो आमकां ताचें मांस आनी रगत खावंक आनी पियोंक दिता. तें जावन आसा वर्तें घडीत. ताका आमी स्विकार केल्ली सदांनीत म्हणल्यार बरें आमी ताचे सांगाता पॉयंट करूंक शकता. जर तर आमी काण गेल्लो कुमगार, आमी काण गेल्लें तें जेजूची कूड आनी रगत आमी शाबितायेन राखूंक शकता जाल्यार
सदांच जेजू आमचे सांगाता आसतलो ते बाग आमकां मेळोवन दी आनी सदांच जेजू आमचे सांगाता रावों दी. उबे रावया, आमचो बाबार्थ आमी उसारया. सत म्हणटा देवाक. बापा सर्ग आणि पृथ्वीचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताचे एकट्याच पुता आमच्या सुम्या जो पवित्रात्म्यावर गर्भी संभावलो आमकां बरयेता जल्मालो पोंस पेला काळ ताणें कसले ताका कुसा जडलो तो मेलो आनी ताका आनी पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सर्गा सोडलो सदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तेंतां जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्रात्म्याक कातोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसाणे कुडीचे जिवाणपण ससनाचे जिवीत आमीन. आमचो देव आमचो मेस्तांक आमकां बंदडेंतली सुटका दिता आनी असलो बाप आमचे मदें आसा ताचे लागीं आमची सर्व त्या सवां भेटोवया. बाप्पा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी देवाच्या अनभोगान गूण रमोवन तो अनभोगू आपल्या हाताखाल असलेले परजे लागीं वांटून घेवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचें मागणें आयक. बाप्पा आमचे मागणे आयक. आमच्या सरकारी मुखेल्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटा ती योजना जारयेक हाडणं समाजेंत भाव बांदवपण रुपीत करूंक वावरीचे ताची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. कुटुंबांतल्या वडिलांनी भुरग्यांक बरी देख दिवचे सांगाता ल्हान ल्हान संगतींनी देवाचो हात पळोवच्याक उदार मोन दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. पिडेस्त तशें एकसुरपण बगच्या भाव भयणींनी तांच्या कश्टांच्या काळार देव लागींच आसा तें पातयेवन तांच्या धैर्यान आनी बळान उतार प्रायेची पांतवाना फूड करूंक आदार दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. कायद्याचो आयतार चलोवच्या ह्या वखता ह्या मिसावांत वावर करतल्या सर्व मुखेल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान बर. ताच्या मिसावा मुखांत्र जायत्या कैद्यांनी सुवार्ता मानून घेशें कर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. जाणा आसून वा नेनारपणार कैदी जालेल्या आनी कश्टांच्या सोमेस्तांक तुजी काकुळट दाखय. तांचो आनी कांगाल जाल्ल्या तांच्या कुटुंबाचो तूं आदार जा. तांणी बेगीन सुटकेची जिणी जियोवचे बाग तांकां फावो कर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्तांत भाग घेतल्या आमी सर्वांनी तुज्या उतरान तशें जेजूच्या कुडी रक्तान पोशीत जावन तुज्या सांगातपणांत वाडच्याक आदार दी म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा वर्त्या भावार्थान आनी विश्वासान तुजे लागीं उसारलेली ही मागणी दयेन आयकून घे आनी आमकां कितें गरजेचें आसा तें तुज्या वेळा काळा प्रमाणे फावो कर. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आशेर आमची काळजा मेळी गे मागता तुझे लागीं पातकी निर्भागी उपकार सपार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयता आज जीवन आमचे उड्या वायना सभे बापा हाडून आयल्या तुझ्या पायांतळी नितळ जावच्या आशेर आमची काळजा मेळी गे मागता तुझे लागीं पातकी निर्भागी
घे मागता तुझे लागी पातकी निर्भागी. तुझ्या भाऊ भयणीनो आमी भेटोवचे हे बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतत असले जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्या पुरुषापेक्षा देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकुळतीन सो आमकां हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशांची दया करून ताणें आमकां मोरयेतां जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 povit दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता थाका जय 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 जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. उत्सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाचे जर. तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरून सोसुवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रागात. पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थ सोगुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि हो जिवीत सोडो आणि ही सोडवणची काल्स तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आणि जेजूची कूड आणि रग सेवतेल्या मासो मेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पळय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गोळ बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका तूं तुज्या प्रेमकांत वाडय. पुन्हा जॉनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगत्या मेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. प्रत्येक तऱ्या भुरग्याची प्रार्थना मानून घे सुम्या. कलतें काळीज पो आपुरबाय तरान तुजे सांगाता ती आज ह्या देव मंदिरां आसात. वर्त दैविकाकुच्या रळतीर मंदिरांत तांचे सगळे येणे आनी तांचो ताळो तूं मानून घेवन तांकां जाय जालो फळ तूं दी. ओंकार मरे देवाचे महेश सांगाती भगवान दोन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस सम फ्रांसीस सम पाद्रिब्यो सम क्लारा आनी सम आंतोनी बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गाव आमकां पावख जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुमयान आमकां मागोवंक शिकयलां ताच्या सुत्रांनी सांगाता आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थाळणेंत पडों दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बागांनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व कांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. एकामेकाक शांती दियात. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी.
पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभलेली आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Bagmuche de vorte Somia tuka seuche Glurboya karzan mocha Tuka swagat karche Rastuche anandache दैविक संतोष येवचे पावो म्हाका ते तुजे सवे रावचे सोम्या तुजे पात येता सदांच तुजे भर बसता शांति प्रीति जीवन मोजे सदा जियेता सोम्या तुझे पात येता सदा तुझे भर बसता शांति प्रीति जीवन मोजे सदा जियेता मस्तुचे मोगान दिले करता पोषण आमचे पवित्र गते तुझे जाला पिवन वरते जीव दिवचे दायस्ते करे आमचे सोडवणेचे दिला आमका बापान ते हाते एक बोटाचे सोम्या तुझे पात येता सदा तुझे भर बसता शांति प्रीति जीवन मोजे सदा जियेता सोम्या तुझे पात येता सदा तुझे भर बसता शांति प्रीति जीवन मोजे सदा जियेता प्रार्थुया. मोगाळ बापा तुवें संस्कारलो ख्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी ताच्या सताच्या उजवाडांत आमी थिरायेन जियोंक हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सडपद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देव उपकार.
सोमया तुझो संदेश घेऊन कालते बोणी आम्ही सरता मुखार तुझे सोम्या सदा पाठीव जीविताचे वाटेन पुढे सरता तुझी कृत्यानी आळून हसून कीर्ती गायता गीता संगीता बियोल विज्ञान सर्वेस पोरा तुका नावडता तुझी कृत्यानी आळून हसून कीर्ती गायता गीता संगीता बियोल विज्ञान सर्वेस पोरा तुका वागणता बापोय मोगाळ सृष्टी करता पदवी महिमा तुझी नावडता कृपे देण्यान आमकां नेटोवन तुझ्या गोपात आसरो आमकां दिताय तुझी कृत्यानी आळून हसून कीर्ती गायता गीता संगीता बियोल विज्ञान सर्वेस पोरा तुका वागणता तुझी कृत्यानी आळून हसून कीर्ती गायता गीता संगीता बियोल विज्ञान सर्वेस पोरा तुका वावडता मोगाळ पुत्रा सोवे अंकुर मोरे आशीर्वाद दिव आमकां भाग्यवन पुरुषाचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.